नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडांत भाजपाक भोवमत, जाल्यार तेलंगणात काँग्रेसीन मारली बाजी। मध्य प्रदेश, राजस्थान आनी छत्तीसगडाक लोकसभा वेंचणुकेंत मेळ्ळी जैत। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत भाजपूच जिखतलो, गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलो विश्वास। काँग्रेसीचे अनेक आमदार भाजपांत प्रवेश करपाच्या वाटेर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेचे विधान। गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या नोवेनांक भाविकांची गर्दी। पयशिल्ल्यान गोंयकार पोरणे गोंयां येवन उमेदीन नोवेनांत घेतात वांटो। मिठाचे आगर तयार करपाच्या कामाक आयला नेट। व्हडले पंप लावन आगर सुकोवपाचें चल्लां नेटान काम। जानेवारी सावन काडटले मीठ, खासा रिपोर्ट। मोदी सरकाराची डबल इंजिन संकल्पनेक लागून 3 राज्यांत जैत। येता ते 2024 लोकसभेत भाजपा जिखतले 400 परस चड जागे। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे विधान। आता खबरो विस्तारान। 4 राज्यांच्या विधानसभेचो निकाल जाहीर जाला। लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून लोकांची नदर आशिल्ल्या ह्या 4 राज्यांत भाजपान दोळे दिपकावपी कामगिरी केल्या। राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या 3 राज्यांनी भाजपान बहुमताचो आंकडो पुराय केला, जाल्यार तेलंगणात मात काँग्रेसीन बाजी मारली। मध्य प्रदेशात भाजपान 2/3 बहुमत मिळवला। सोशल मीडिया के मेरे मित्रों, पूरे कैंपेन के दौरान आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह मिला वो अद्भुत था, अभूतपूर्व था। उसी प्यार और सहयोग के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। आपका ये प्रेम और स्नेह बना रहे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे और प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दुसरे वटेन राजस्थानात एक काँग्रेसीक धक्कोतीत भाजपान ऐतिहासिक जैत मिळवले। शुरू होगा तब हम आपके सामने बात करेंगे। सर उम्मीद बरकरार है, बहुत ज्यादा गैप। अरे अभी फैसला आने तो अभी रुझान है, जब फैसले आएंगे तब बात करेंगे। सर हाईकमान ने क्या जिम्मेदारी देके भेजा, उसके बारे में बताइए आपको। ठीक, क्या कौन है? छत्तीसगडात भाजपान बहुमताचो आंकडो पुराय केला। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्पष्ट रुझान है और ये वोटों में जनता की आक्रोश परिलक्षित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो आज रुझान दिख रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ के सरकार बनाने में सफल होगी। एमपी और राजस्थान में भी काफी बड़ा दिख रही है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुद्दे स्पष्ट रूप से 3 मुद्दों पे हमने बात किया था। कांग्रेस के वादे खिलाफी जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं कर पाए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा था। भूपेश का भ्रष्टाचार दूसरा बड़ा मुद्दा था और तीसरा बड़ा मुद्दा था विकास के सारे काम ठप पड़ गए थे। इन 3 मुद्दों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, मोदी जी की गारंटी एक सबसे बड़ा विश्वास था। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहा। क्या लीकर बैंक का जो मुद्दा था, जो प्रॉमिस किए थे, वो महिलाओं के 12,000 रुपया मासिक देने की योजना और महिलाओं को सम्मान के साथ 500 रुपया गैस सिलेंडर में देने की बात और 18 लाख आवास देने की बात, इन मुद्दों को लेकर उनके अंदर बात आई। जाल्यार तेलंगणात बीआरएसाक धक्को दीत काँग्रेसीन बाजी मारल्या। कांग्रेस को दौड़ना पड़ेगा। सर 10 साल के बाद आपकी सत्ता अगर यहाँ वापसी होती है, क्या बड़े रीजन देख रहे हैं जिस वजह से आप लोगों का रिटर्न हो रहा है पावर में इन तेलंगाना? सबसे बड़ी रीजन यह है कि गांधी फैमिली का तेलंगाना में लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे।
there is a special place for the Gandhi family in the hearts of Telangana people. We made a mistake in 2014 and 18 elections. This time we corrected ourselves and we are on the road to victory. Second is the incompetence, the arrogance and the corruption of the BRS government on one side, and our collective effort on the second side. It's led us to victory. One last question, sir. आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, पीसीसी भी रहे हैं, 7 टर्म के एमएलए भी रहे हैं, क्या सीएम के एस्पिरेंट हैं आप या फिर हाईकमान जो डिसीजन लेगा? तो इस विषय पर मैं कुछ बोलना may not be appropriate now. We will wait for the CLP meeting and after that the AICC will take a decision. मात भाजपाने 9 जाग्यांचेर जैत मेळिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड भाजपाक मेळिल्ले घसघसीत जैत दाखवून दिता की येता त्या 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत नरेंद्र मोदी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येवन परतून भाजपाचे सरकार स्थापन जातले. ते बरोबर गोयचे दोनूय सीट उत्तर आणि दक्षिण गोंय हे भाजपूच जिखतले असो विश्वास गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायला. विधानसभा वेंचणुकेत 3 राज्यांनी मेळिल्ले जैत भाजपान पणजेच्या कार्यालयात मनयले. फुगोट्यो मारून आणि तोंड गोड करून भाजपा कार्यकर्त्यांनी जैताची शुभेच्छा एकामेकांक दिली. राज्यांच्या निवडणुकीचो निकाल जालो. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा आणि ज्या तरेन लोकांनी कौल दिल्लो आसा, मोदीन केल्लें जे कार्य आसा त्या कार्याची पावती आणि त्यामुळे सबंद देशभर, कारण जे सर्वे केल्ले त्या सर्वेचो सुद्धा बरेच जाण म्हणटाले की 2 राज्यांनी, पण भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण विश्वास आशिल्लो, आमच्या नेत्यांक विश्वास आशिल्लो की 3 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्थापन जातलें आणि त्या प्रमाण मध्य प्रदेश परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार रिपीट जाल्लें आसा. राजस्थानाक काँग्रेस सरकार आसलें पण थंय आज भारतीय जनता पार्टीची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळिल्ली आसा आणि छत्तीसगड काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें थंय सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची स्वताच्या ताकदीचें सरकार जावपाच्या मार्गार आसा. तेलंगणा हांगासर केवळ एक पार्टीचो आमदार आशिल्लो. आज तेलंगणा आमी 9+ जावपाच्या मार्गार आसात आणि त्यामुळे एकूण देशभरा भितर मोदी लहर जी आसा ती लोकांनी तातूंतल्यान दाखोवन दिली आसा. आणि त्यामुळे हांव आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, भारतीय जनता पार्टीचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि जे आमचे सगळे म्हणटात की ज्यांची रणनीती, ह्या रणनितीच्या आधाराचेर ज्यांच्यांनी पूर्ण ह्या 4 राज्यां भितर प्रवास केलो, ते आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहाजी आणि 3 राज्याच्यो आमच्यो भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, थंयचे नेते, ह्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. आणि गोयच्या आणि देशातल्या जनतेन दाखवून दिल्लें आसा की 2024 नरेंद्र मोदीजी परत एकदा ह्या देशाची धुरा सांबाळटले आणि ज्या तरेन हो देश त्यांची एक संकल्पना आसा की भारत देश हो सबंद जगार नंबर 1 करपाची त्यांची जी महत्वाकांक्षा आसा ती पूर्ण जातली. देशाची जनता आणि आम्ही हिंदी हार्टलँड म्हणटा की मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान हे आम्ही कार्यकर्ते म्हणून, आम्ही मोदीजीचे कार्यकर्ते आणि भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही काम करता. पण हे जे विक्ट्री जी आसा हे मोदीजीची आणि मोदीजीन जे देशा खातीर काम करता आणि जे काम केल्लें आसा एंड हेज्या खातीर आमी पळयता हे रिफ्लेक्शन लोकांची भावना जे मोदीजीचे बद्दल आनी तेजे प्रकट करपाचो म्हजे कडेन शब्द ना कित्याक हांव थंय काम करून आयला. पण पार्टीन जी जबाबदारी दिल्ली आणि मोदीजी खातीर आयज जे रिजल्ट आमी ते पळयता हे एकमेव व्यक्तिमत्व हे फक्त आमचे देशाचे प्रधानमंत्री, आमचे विश्वगुरू नरेंद्र मोदीजी यांच्या खातीर लोकांनी आपली भावना व्यक्त केल्ली आसा की आमकां फक्त मोदीजीचेरूच विश्वास आसा, देश चलोवपाक बी मोदीचेरूच विश्वास आसा आनी 2024 आमकां मोदीजीच आमकां देशाचो प्रायम मिनिस्टर जाय म्हणून लोकांनी ह्या तरेचें मतदान केल्लें आसा. कारण त्यांचो पूर्णपणे विश्वास, त्यांची भावना, त्यांची सेंटिमेंट ह्या मतदानांतल्यान रिफ्लेक्ट जाता. काँग्रेसीचेर परत एक फावट सर्जिकल स्ट्रायक जावं येता असो हिंट भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिला. गोंयांत भाजपाचें सरकार उडोवपाक सोदपी मणिकम टागोरान मतींत दवरचे ताचे फाटल्यान ताचे आमदार भाजपांत सामील जातले असो टोमणो गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मारला. पळयात. हालींच काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोर आढावो घेवपाक गोंयांत आयिल्लो. काँग्रेस गोंयचे 2 सीट जिखून भारतांत लोकसभा वेंचणुकीत जैतवंत जातले आनी ते उपरांत गोंयांत भाजपाचें सरकार पडटलें अशें जाहीर केल्लें. हाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन टागोराक जाप दिल्या.
टागोर मुंगेरीलाल के हसीन सपने पळयता, पूण ताणें लक्षात दवरचे ताच्या फाटल्यान काँग्रेसचे बरेच आमदार भाजपाच्या गटात शामील जातले अशें तानावडेन म्हटलां. हो एकटोलो काय शिटकावणी हें आतां पळोवचें पडटलें. की बऱ्याच राज्या भितर ते काँग्रेसीन लाडू करून दवरले. म्हाका दिसता कोणाक खावयतले ते हांव नकळो. आनी तांचो एक प्रभारी हांगा आयल्लो 2 दिसां पयलीं आनी तो मुंगेरीलाल की हसीन सपने पळयतालो. हांव मातसो रावलो रिजल्ट घेवनी म्हणून, जाल्यार ताका दुसरे उत्तर दिवपाचो. ताका सांगात तशेंच तूं सपनां पळयत राव. तो सांगतालो की केंद्रा हांगाले 2 खासदार निवडून येतले, केंद्राक सरकार येतलें आनी मागीर हांगालें राज्य उडयतलो म्हणून. ताका सांग तो वचच्या पयलीं कितले ह्या सायडीक येतले ते ताणें पयलीं विचार करचो आनी मागीर उलोवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड भाजपाक विधानसभा वेंचणुकेक मेळिल्ले जैताक लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायल्या. लोकांक भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराचेर पुराय विश्वास आसा. लोकांनी इंडिया आघाडीक तांची सुवात दाखोवन दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचें म्हणणें. इंडिया आघाडीन सनातन धर्माक केल्लो विरोध लोकांनी सोसून घेवंक ना आनी राहुल गांधीचे भारत जोडो आंदोलन अपयशी थारला. 2024 लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा 400 परस चड जागे घेवन जैतिवंत जातले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड हांच्यांनी मोदीजीचेर विश्वास दवरलो आनी थंयसर परत एकदा डबल इंजिनचें सरकार. हांव तेलंगणाच्या लोकांचें अभिनंदन करता. तांकांय थँक्स म्हणटा की तांच्यांनी फाटले फावटीपेक्षा चड विश्वास ह्या फावटी निश्चितरित्या भारतीय जनता पार्टीचेर दवरलो. आमी तशें म्हणटले की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे अंत्योदय तत्वाचेर मध्य प्रदेशांत आमी वेळेले त्या लोकांनी पळयले. म्हणून तर आमकां लँडस्लायड विक्ट्री ही आमकां मध्य प्रदेशांत मेळ्ळी. राजस्थानात फाटले फावटी केल्ले कंपॅरिजन फाटल्या गव्हर्मेंटांनी हे आतांच्या काँग्रेसचे गव्हर्मेंट पळयले आनी लोकांक दिसलें की परत एकदा मोदीजीचेच गव्हर्मेंट येवपाक जाय. द डेव्हलपमेंट अक्रॉस द कंट्री आमी जो करता तो फार्मरा खातीर, युथा खातीर, महिलांच्या खातीर आनी दीस इज मोदीजीज मॉडेल. हो एकदा परत एकदा म्हणजे प्रूव जालो डबल इंजिन मॉडेल, मोदीजीज मॉडेल आनी हे लोकांनी परत एकदा आमचे विश्वास दवरला. आमी पळयताले की राजस्थानात खऱ्या अर्थात की तांच्यांनी मॅन्डेट भारतीय जनता पार्टी खातीर दिला. रेड डायरी हो थंयसरलो तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो गाजलेलो विशय आशिल्लो. ज्या कर्तृत्वतेचे कारनामे जे आसा त्या रेड डायरीत बरयल्ले आनी परत परत प्रचाराच्या वेळार रेड डायरीचो उल्लेखूय जातालो आनी थंयसरली लॉ एंड ऑर्डर ज्या पद्दतीन ब्रेकडावन जाल्ली प्लस हे जे सनातन विरोधी उलयताले तांकां दाखोवन दिला की सनातन विरोधी लोक खपोवन घेवचे ना आनी सातत्यान तेंची काँग्रेसची जागा ही इंडी अलायन्सा बरोबर आसतना आनी सनातन हिंदू धर्माच्या विरोधी उलयता आसतना लोकांनी तेंची जागा तांकां दाखोवन दिल्ली आसा. म्हाका दिसता हाज्या वयल्यान देशाचो मूळ कळटा आमकां की कशा पद्दतीन जेन्ना ते लोकसभा इलेक्शन जातले 2024च्या निवडणूक परत एकदा मोदीजी, परत एकदा भारतीय जनता पार्टी, परत एकदा एनडीए हे प्रूव जाता. निश्चितरित्या येता 2024 आमी जशें म्हणटा की 400 पार आमी जे सांगता निश्चित लोकांचो सपोर्ट, लोकांचें बहुमत हे भारतीय जनता पार्टी 400 पार करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर लोक रावतले हाची आमी अपेक्षा करता. भाजपाक उदरगतीच्या आदाराचेर हे जैत मेळ्ळा. उदरगत हो सदांच भाजपाचो मुखेल अजेंडा आसतलो. 2047 मेरेन भारताची अर्थव्यवस्था पयल्या सुवातेर पावोवप हेच आमचे लक्ष्य आसतले आनी पक्षाचे कार्यकर्ते ताचेर काम करपाक सुरवात करतले अशें राज्यसभेचो खासदार श्रीपाद नायकाचो दावो. फक्त घोषणा आणि हातून नाही, ज्यो घोषणा केल्ल्यो त्यो घोषणा तो विकासांत जे परिवर्तन करून दाखयले आणि हातूनच जर जनतेचो भारतीय जनता पक्षाचे जो विश्वास आशिल्लो आणि त्याच विश्वासाच्या आधाराचेर माननीय मोदी ह्या तुमच्या सांगताले की ह्यो ह्यो गोष्टी जातल्यो, आमी तिनूय राज्य जिखतले त्या दिसपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि तंतोतंत ते खरें करतले. हे जेन्ना आमी जनतेक सांगताले ते जनतेक पटनाशिल्ले. इवन काल एक्झिट पोल सुद्धा कदाचित इकडे एक दीड दिसा तर 4 एक्झिट पोल भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात हे करताले की भारतीय जनता पार्टी येना. परंतु त्या राज्याच्या कार्यकर्त्याच्या परिश्रमाचेर, त्या राज्याच्या नेतृत्वाच्या प्रयत्नामुळे आणि खास करून प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आणि तांची टीम आणि जे ते प्रयत्न केले लोकांक या सगळ्या बाबतीत जे समजून सांगले आणि तातूंतच
आजचो जो दीस विजयाचो दीस आसा मनवतात तो तांच्या सगळ्या नेतृत्वामुळे आसा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केंद्र सरकारान त्याचबरोबर राज्य सरकारांनी सुद्धा जो विकास केलो त्या विकासाच्या आधाराचेर आज ही मोठी जैत भारतीय जनता पक्षाक मेळ्ळ्या. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या नव्यानाक भाविकांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळटा. गोंयच्या पयशिल्ल्या वाठारांतल्यान गोंयकार पोरण्या गोंया येवन उमेदीन नव्यानात वांटो घेतात. सोमारा गोंयचो सायब सान फ्रांसीस झेवियराची फेस्ताची परब मनयतले. फेस्ताच्या पूर्व तयारीचो आम्ही आढावो घेतलो. सध्या नोवेना चालू आसात. इंग्लिश आणि कोंकणी भाषेत दिसभर मिसा चलतात. पयस पयसच्यान लोकांनी नोवेना आयकपाक गर्दी केल्या. पोरण्या गोंया सध्या पवित्र वातावरण निर्माण जाला. फेरी भरिल्ल्यान आतांसावनच फेस्ताचे वातावरण निर्माण जाला. कांय जाण फेस्ताक पावनात म्हण बेसाव घेवपा खातीर नोवेनाक आयल्यात जाल्यार कांय जाण बेसाव घेवपा खातीर पयस पयसच्यान चलत येतात आनी फेस्ताच्या आदल्या दिसा येवन इगर्जेच्या सुवातेर तंबू घालून रातचे रावतात आणि सकाळी मिसाक वयतात. पळयात तुम्ही आता कितले वर्सां जाली सायबाच्या फेस्ताक येता आनी तुमी आतां मिसाक नोयना फेस्ता मागीर लोक चड जाता न्हू मागीर प्रॉब्लेम जाता न्हू आमी येयनाय. नोयनाक येता न्हू तुमी नोयना येता फेस्ता दिसा न्हय फेस्ता येयनाय. फेस्ता आमी आमगे इगोजी वयताय. ओके ओके ओके. ह्या वर्सा कशी आहा परब कशी उमेद कशी आसा फेस्ताक? बरी आहा. लोक आयतो येता आमगे थिंगा लोक येता आयतो सगळीं मागीर एकमेकाक वयतात. तूं गेला हांव गेला तूं घेता वयता हांव घेता वयता वयतात. हय आनी लोक मागीर कोण वचपाक ना जाल्यार देखून एक मागीर मना हें जाता सायबा बरी वचपाकूच जाय न्हू. गोंय सायड म्हणल्यार आमगे हें न्हू तो. तूं सद्दां नोयनाक येता काय? ना सद्दां येयनाय. आम पयले करता न्हू माड काडपाक. ओके ओके प्रॉब्लेम जाता. ओके थिंगसर येवपाक एक वर्सा म्हळ्यार 2 फावट येताय 3 फावट येताय. ती आतां कितली वर्सां जाली? 40 वर्सां जाली ती. हांव बिका घेवन भुरग्यांक घेवन येता सगळे आड्यांक तुज्या. पयलीं चलोन येताले आज मातशी बसी जाणी चलोन जाय. ओके आनी डेली चलोन येताली तूं? पयलीं येताली. कितले वर्सां जाली चलोन येताली तूं आतां? 20 वर्सां येयली ती न्ही. आतां मातशी आतां जायना जायना आतां सद्या गाडी घेवन येता. पूण तरी येवन तूं हिंगा रावता आनी मागीर सकाळी फुडें मीस येता काल देखून येवन गेलो. काल सोमार येयलो आमगे थिंगसून बस येयलो. ओके सो एवरी इयर तूं न चुकता येता? गोंय सायब आमचो मोग मोता आहलो तेजे गोंय सायबान दवरलो आहा म्हाका. सगलो संसार देवान बोलाकीन दवरचो दुस्मान सयतान पयस करचो. ओके आतां कोणा कोणा बरोबर इल्ले तूं? कोण कोण आहा हिंगा तुगे फूल फॅमिली? चेडूं आहा. आज तुमी रावतली हांगासर? घर बांदिल्लें न्हू. घर बांदिल्लें हय. आतां मागीर जेवण बिवण कशें कितें तुमी रांदता? जेवण हाडटात तुमी? हय हय. भुरगीं नासलो ते इकरा न्हू रे. इकरा वर्सां म्हणजे नाच जाला. इकरा वर्सांनी. ओके सो तिका घेवन येयला? हय. गोमंतक टीव्ही खातीर पोरण्या गोंयासावन समीप नार्वेकार. गांवठी मोठे मीठ तयार करपा खातीर आगर तयार जातना दिश्टी पडटात. रायबंदर हे मिठा खातीर फामाद आनी बऱ्या दर्जाचे मीठ दिवपा खातीर आगर तयार करपाक कामगार राबतना दिश्टी पडटात. जानेऱ्या सावन मीठ काडटले पळोवया हो खासा रिपोर्ट. रायबंदरचे मोठे मीठ खूप फामाद. गोंयभरच्यान लोक मुद्दम हांगासर हे मीठ विकते घेवपाक येतात. व्हडले व्हडले पंप लावन आगर सुकोवपाचे काम चल्ला. उपरांत मेरो घालून चौकटान खाऱ्या उदकांतल्यान मीठ काडटले. हे करतले जाल्यार एक दामास म्हूण प्रकार आसा. कामगार पांयान माती मळून थंयची सुवात सपाट करतात. ही महत्वाची प्रक्रिया. कसली जावता घेनासतना पांयान हे काम करतात. सुवात सपाट जातकच हातून खारें उदक घालून मीठ काडटले. फाटलो म्हयनोभर हे काम चलता आनी सगळे जाग्यार घालसर आनीक 1 म्हयनो वयतलो कामगार सांगतात. कितके दीस लागता हे करपाक?
15 दीस 15 दीस जातले न्ही हय आनी कितें वापरी ना ना तशी हे करना पांयानूच करप होय पांयानूच करप आनी फूल आतां आहा तितले पांयान करतले तुमी होय आतां पयले आतां उदीक आसलें पळय तें सुकलें म्हणटात फोडची पडटा पळय आगे देव तशी आतां सुकलें म्हणटा ती बसोवची पडटा ओके ओके पांयान चिड्डून चिड्डून बसोवप होय आतां पळय सुकलें मातशी हय हय त्याचो त्रास जाता त्रास जाता पांय त्रास जाता हय उदक हाडटले भितर परत ना 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 मागीर ते गोंयचे आग्रांतले गांवठी मीठ मोठे मीठ म्हणटा ते फामाद मीठ आणि हे मीठ काडपाची तयारी आता चालू जाली आमी आसा रायबंदर सॉल्ट पॅन्स म्हणटा ते गोंयभर फामाद हांगासरले मीठ म्हणटा ते खूब फामाद गोंयभरचे लोक हांगासर येता आनी मीठ विकते व्हरतात तुमी पळोवंक शकता आतांच्यानूच म्हणटा ते हे मीठ काडपाच्या कामाक लागलेले आसात कामगार चालीक लागलेले आसात हांगासर तुमी पळोवंक शकता हे म्हणटा ते दामास म्हणटा ते आगर आटयतकूच अश्यो मेऱ्यो घालतात आनी अश्यो चौकट्यो मारून हांगासरली माती आसा ती पांयान मोवन घट करून ती लेवल करतात मागीर ती माती एकदां लेवल जाली त्या खारें उदक ह्या हितूनी घालून स्क्वेरांनी घालून ते आटयतात आनी मागीर तितूंतल्यान मीठ काडटात आतां म्हयनोभर जाले आतां हे दामास म्हणटा ती ही प्रक्रिया तेंची चालू आसा आनी तुमी पळोवंक शकता इतके काबाड कश्ट करून वतान राबून आपले आंग आनी झोरोवन हे कामगार आसात हे आमचे बायल कामगार आसा ती पासून इतके घाम काडून हांगासर काबाड कश्ट करता देखून आमकां हे गांवठी मीठ म्हणटा ते आमची ओळख ज्या शिवाय आमचें जेवण रुचीक जायना नुस्त्याक कडीक कशी रूच येना त्या काडपा खातीर ती मेहनत करतात दुसऱ्या आग्रान आतां आगर आटोवपाचें काम चालू आसा बरे व्हडले हेवी मोटर घातल्यात पंप घातल्यात आनी ते आगर आटोवन अश्योच मागीर मेऱ्यो घालून हांगासर मीठ काडपाचें काम सुरू जातलें आतां हे काम जाता म्हणसर एक म्हयनो वयतलो हे लेवल करता म्हणसर जानेरा मेरेन हांगासर मीठ काडपाची प्रक्रिया सुरू जातली गोमंतक टीव्ही खातीर रायबंदरच्यान समीप नार्वेकार दाणव सांगे वाठारांत आयतारा फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर पेप्सी फॅक्टरी कडल्यान रस्त्या कुशीच्या खांब्याक 4 चाकीन वेगान येवन धपको दिलो पोरण्या टेलिफोन वायरीचो खांबो वांगडाच रस्त्यार लवंडलो पूण ह्या घडणुके उपरांत लेगीत 4 चाकी चालक वेगान गाडी घेवन गेलो दांडो सांग्यार पेप्सी फॅक्टरी कडल्या रस्त्या कुशीच्या टेलिफोन वायरीच्या खांब्याक 4 चाकीन वेगान धपको दिलो हो खांबो रस्त्यार पडलो पूण 4 चाकी चालकान 10 मीटर अंतरार हो खांबो वोडून व्हेलो सुरक्षा रक्षकाक विचारल्यार सुरक्षा रक्षक सांगता गाडी वेगान आशिल्ली आनी नंबर प्लेट पळोवपाक मेळ्ळो ना अभी जो पोल जो है वो पोल उड़ाया रात को तुम ड्यूटी में है था गाड़ी का नंबर मेरे को मांगता है मतलब मेरी गाड़ी से नहीं हुआ लेकिन तुम ले आए ना इधर मैं बताता हूँ हाँ बोल कौन सा गाड़ी में उड़ाया वो नहीं मैं बताता हूँ हम लोग इधर रात को बैठा था और उधर एक 4 व्हीलर उसको धक्का मारा वो आवाज़ डाउन हुआ हम लोग बाहर निकल के गए तुरंत वो फिर गाड़ी घुमा के सामने साइड गया तो इधर से पता नंबर तो मालूम करता नहीं हाँ तो उधर तुम नहीं पहुँचा उधर तुमने गाड़ी उधर से गया हाँ गाड़ी सांगे साइड इधर नहीं आया तो उधर गाड़ी गया तो अब इधर से पता नंबर तो मेरे को दिखा नहीं फिर हम लोग वहाँ पोल तक गए तो पूरा गिरा था गाड़ी का पार्ट भी उधर इसका टुकड़ा बॉडी का वो भी कुछ पड़ा था उधर अभी कुछ नहीं उधर अभी कुछ नहीं उधर नहीं अभी कुछ नहीं तो तुमने पुलिस को फोन करना कंपनी का अभी हम तुम्हारे पर डाल रहे हैं तुम्हारे गाड़ी में उड़े 4 व्हीलर नहीं उड़ा सकते वो 5-6 मीटर वो इतना बड़ा पोल वो लेके नहीं आ सकता लेकिन पात्र हम लोग जो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना रात को पुलिस नहीं था इधर नहीं उस समय नहीं था उस समय नहीं था कितना बजे को हुआ वो करीब पता नहीं 4-4:30 बजे का 4-4 बजे तो पुलिस नहीं था वह भावानो हे म्हणताय पुलीस दवरता हांगा तेन्ना हांव पियायको मागता ताबडतोब ही जी गाडी आसा तेजेर एक्शन घेवपाक अशा अपघातांत दोश दिवप कोणा असो प्रश्न आरजीचो सांग्या वयलो अध्यक्ष गिल्बर्ट फेर्नांडीस हाणें उपरासला ह्या पेप्सी फॅक्टरी कडल्या रस्त्यार पुलिसांनी लक्ष दिवन कडक सुरक्षा रक्षक दवरचो अशेंय ताचें म्हणणें वतून फाटल्या खांबो पळोवपाक शकता टेलिफोनाचो तो ऑलमोस्ट 10 मीटर हो रस्त्या मदीं आसलेलो सकाळीं हांवें तो काडला हांवें रोखडो पुलिसांक फोन मारून पुलिसांक आपयलो सो हो खांबो मदें जाल्लो आतां ताका ब्लेम कोणाक करपाचें हिंगा व्हडली कंटेनर येता बारीक नेरो रोड पेप्सी फॅक्टरी चलता फिशरी फॅक्टरी चलता आनी हो रोड कॅपेबल ना हे व्हडले ट्रॉलर पळय ते व्हडले 10-15 टायरां पळय जे व्हेहिकल व्हरता हो रोड सक्षम ना आनी
तेजे दुश्परिणाम हे तुमी पळोवपाक शकता हे खांबे अशे आनी हो खांबो फाल्यां कोणाचेर पडलेलो आनी तितले लोक उबे आसता हे मेन जंक्शन धांडारयलें हो कोणाचेर पडपाक शकता कोणूय मरपाक शकता कोणा कितें डॅमेज जावपाक शकतलें इवन सेक्युरिटी आमी विचारलें तो म्हणटा आमचे गाडी न्ही आमचे गाडी तर गाडी कोणाली रातची गाडी कोणागे येता इतली व्हडल्यो सो हेजे प्रशासनान प्लीज लक्ष दिवपाचें आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गरज आसा हेंचेर लक्ष दिवपाक एका वटेन दिसान दीस अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा जाल्यार दुसरे वटेन लोक वाहनां कशी चलयतात तें दिसून येता अशा घडणुकांचेर पुलिसांनी दुर्लक्ष करचें न्ही प्रशासनान आनी पुलिसांनी कडक कारवाई करची हांव आसा दांडो सांगे ह्या भागांत आनी हांगा आयज सकाळी 4 ते 4:30 भितर ही घटना घडली हांगा एक तर पयलींचे ओल्ड टॅलिफोन जे लँडलायन आसा तेजो खांबे आसलेले एकमेकाक बांदून आसलेले त्या खातीर जे ट्रक येतात हे रस्त्यार जे फॅक्टरी हांगा पेप्सी जावं या फिशरीज ती फॅक्टरी आसा ते व्हडले व्हडले कंटेनर येतात ते कंटेनराक खंय तरी लागून जे खांबे आसलेले ते पळोवंक शकतात तुमी तेंचे जे खंय पडलेले आसात ते एक 10 मीटर अशे हे अंतराचेर ते पडलेले आसा आनी हांगा एक खंय तरी निश्काळजीपणा दिसता कारण हो जो नॅरो रोड आसा हो इंडस्ट्रियल रोड नासून एक विलेज रोड आसा आनी थंयच्यान हे व्हडले व्हडले जे कंटेनर आसात ते हांगच्यान क्रॉस जातात आनी हे जो खांबे जे पडलेले ते जाग्यार जे सांग्या वयल्यान सावड्डे वचपाचे जे पॅसेंजर आसा बसीचे तेय उबे रावता आनी ही घटना सपोज जेन्ना पॅसेंजर आसलेली तेन्ना घडलेली खंय तरी जिवीत हानी जावपाची शक्यता आसली आनी हे खांबे जे आसा ते खंय तरी पोलिसांनी या जे प्रशासन आसा तेणी काडपाक जाय आसलेले पूण तशें कांय जालें ना हे जे खांबे आसा ते हांगचे स्थानीक जे लोक आसा तेणी येवन हे काडून सायडीन दवरले आसा अजून सुद्दां तुमी पळोवंक शकतात आतां 12 जायत येयल्या तरी सुद्दां ते खांबे थंयच आसा तेजे कोणाचेर लक्ष ना हेजेर एक प्रशासनाची तशेंच बाकीचे जे रिस्पॉन्सिबल लोक आसा तेंचे हांगा खंय तरी निश्काळजीपणा दिसून येता गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर वाळपय नागवे रस्त्याक अशी कोयराच्यो राशी पडल्यात कोण तरी अनवळखी मनीस कोयर हाडून उडयतात ताका लागून वाठारांत घाणी पडल्यात जनावरां प्लास्टिकाचो कोयर खातात आनी तांकां दुयेंसां जावन ती मरतात देखून थळावे पंचायतीन ह्या समस्येचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या खबर आसा की गोय सरकार स्वच्छता अभियान राबोवन आपलो गांव आपलो शहर आनी आपलो वाडो निवळ उरपाक जाय हेज्या खातीर वेगळे वेगळ्या उपक्रम राबयत आसता पूण हेजो कितेंच फायदो जायना असो दिसता कित्याक आतां आमी आसा ते नागवे हांगासर आनी आमी पळयतात की रस्त्याच्या सायडीन मोठ्या प्रमाणान कचरो उडयल्लो आसा ह्यो जो रस्तो आहा तो मुख्य वाळपय पणजे रस्तो आहा आनी हांगासर ह्यो अनवळखी मनीस येवन हांगासर डेली कचरो उडयता ताका लागून ह्यो कचरो सगळ्याक पडला तो ह्या कचऱ्या खातीर जे आमचे उपद्रवी प्राणी आहा ते खाता आतां आमी पळयतात आसतले की हांगाचे माकड आसा ते हांगासर कचरो खाता तांकां कितें खावपाक मेळना आनी हो कचरो तो खाता आनी सगळ्याक उडयता आतां ते रस्त्यार सुद्दां उडयल्ले आसा ही जी हे जो जागो येता तो मावस पंचायती येता ताका लागून पंचायतीन आनी संबंदीत खात्यान हे कचरो हांगा उडोवपाक जाय आनी हांगासर बोर्ड लावपाची गरज आसा आनी लोकांनी बी जनजागृती करपाची गरज आसा कित्याक हो मुख्य रस्तो आसा आनी ह्या कचऱ्या खातीर सगळ्याक दुर्गंधी पसरता आनी रोगराई पसरपाची गरज आसा ह्यो कचरो आहा तो आतां स्वच्छता अभियान आसा म्हणजे त्या पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन एरियान कचरो उडोवपाची सुविधा आसा आनी ताका लागून लोकांनी जनजागृती करपाक जाय की अशे प्रमाणान कचरो भायर उडोवपाक जायना ह्या कचऱ्या खातीर जी प्लास्टीक आसा ती भटकी जनावरां बी खाता आनी ताका लागून तांकां बी रोगराई पसरता अशें जावपाक जायना म्हणून आपूण लोकांनी बी हेची खबरदारी घेवपाक जाय आनी आतां ह्यो कचरो उडोवपाक जायना म्हणून ह्या विरुद्ध पंचायतीन आनी जे संबंदीत खातें आहा तेंच्यांनी ठोस पावले उचलपाची गरज आसा वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.